रायकर ज्वेलर्सान फोंड्यां तांचो नवो शोरूम उक्तो केला। अंतरा शोरूमान ताणें तरेतरेच्या डिझायनाची भांगराच्यो तशेंच डायमंडाच्यो ज्वेलरी दवरल्यात। रायकर ज्वेलर्सांचे भांगर प्युअर आनी सेट म्हणून रायकर सांगतात। फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्रीन शोरूमाचे उक्तावण केले। I wish Antara all the best, and it's a beautiful showroom. Everyone must come here, and it's some lovely designs. So, wish you all the very best. आम्ही लोकांक कस्टमरांक बरे सर्विस दिली, बरे भांगर दिले आणि नाव कमयले। नाव कमयले म्हणजे आम्ही फोटिंगपणा करूंक ना, सारखे भांगर दिवन नाव कमयले। सो नाव कमयले म्हणटकूच आमकां कस्टमर भरपूर मेळ्ळे। भरपूर वेळा म्हणटकूच आम्ही ते ग्रोथ करीत गेले, कस्टमराक जसे जाय तसे पॅटर्न दित गेले आनीक आमकां जसे हे प्रॉफिट जाले त्या प्रमाणे आम्ही ते सगळे कितें आशिल्ले ते एक नवे दुकानां घातले आनी एक मोठे दुकान केले। सो मोठे अंतरा म्हणून दुकान केले। सो आता पळय कसे कस्टमर कसे कितें करता ते कस्टमराक कशें जाय तशें आमी तांकां सेवा दितले। सो कस्टमराक आमी स्वता आमी मॅन्युफॅक्चर आमी ओन घरान करतात। आमची लेट मशीन आमची आसा, तास मशीन पॉलिशवाले आमचे आसा। कोणूच म्हणपाक शकता की हे भांगर पाटी आसा किंवा अल्ट्रा गेट आसा, आमी चार्ज मारपाक शकता। आतां मशिनरी अशी येयल्या की 2-3 सेकंदान भितर ते क्वॉलिटी दाखयता। म्हाका दिसता फोंड्यान अशा पद्दतीचो पयलो शोरूम आसा आनी फोंडेकारांची गरज आशिल्ली आनी आयज ज्या पद्दतीन मार्केट एक्सपान्शन जाता तातूंत रायकर बाब तांच्या फॅमिलीन ज्या पद्दतीन मुखार सरिल्ले आसा तांकां हांव म्हज्या स्वताच्या वतीन शुभेच्छा दिता। मंगळारा दनपारा चंद्रवाडो फातोर्डा स्क्रॅप यार्डाक उजो लागलो। स्क्रॅप यार्ड रेजिडेन्शियल एरियान आशिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास जाले। स्क्रॅप यार्ड बेगोबेग बंद करचे म्हूण थंयचे लोक मागतात। स्क्रॅप यार्ड वाले म्हणटा 1.5-2 लाखाचे लुकसाण जाला आसुये। फायर ब्रिगेड ऑफिसर म्हणटा स्क्रॅप यार्डाक लायटीचे कनेक्शन ना, उजो लागला काय मुद्दम घाला म्हणून दुबाव। जपाक बसताले फोन येलो म्हाका की उजो लागला म्हणून हांव धांवन येयला। आतां ते मुखार तेजे पयलीं म्हाका कांय खबर ना। कितले जाण आशिल्ले कामाक कोण आसा, आतां हांवच बंद करून गेल्या। लॉक आशिल्लो आतां कट करून काडला पळय। फायर ब्रिगेड येतकीच लॉक ओपन केल्या। कितले लॉस गेले? लॉस जातलो आतां म्हाका एक 1.5-2 लाख रुपया लॉस जातलो। कितले? 1.5-2 लाख रुपया लॉस जातलो। कितें करताले काम? कटिंग कांयच ना बेश्टे काम करताले। गाडी कसली? बेश्टे सगळे पाणी बिने घेवन आमकां कितें जाय तें सामान काडटाले। गाडी स्क्रॅप गाडी स्क्रॅप हय गाडीची रफीक जोहारी। तूं चलयताले? हय हांव चलयतां। स्क्रॅप आसा, सगळे आसा। असले रेजिडेन्शियल प्लेसीक जावं मस्जिद लागीं आहा। आज फ्रायडे नासतना बरें जाल्यार फ्रायडे कितलो लोक मस्जिदान लोक येता आनी ते कितले हजारांनी लोक येता, तांकां इन्सिडेंट जावपाक शकतालो। आनी पळय जवाहरलाल नेहरू एक कॉलेज आहा आनी सकाळीं जायना बरें जालें कित्याक सकाळीं सगळीं कॉलेजी स्टुडंट भुरगीं आसता। एक असलो मिरिकल जाल्ले भाशेन जे ब्लास्ट जाले जे इतले पत्रे कुडकी फुटोवन पासून भायर पडले। जे सरकारान गव्हर्मेंटान जे कलेक्टर ऑर्डर दिवपाक जाय, ही ऑर्डर दिल्ली आहा की रेजिडेन्शियल प्लेसीक असले स्क्रॅप उरपा जायना। पहिली गाडी धाडली, इमिडिएटली पहिली गाडी धाडल्यार उजो भरपूर वयर स्मेक सारको मळपा पावलो। म्हणजे सगळ्या बिल्डींग ट्रॅप जाल्ली जाल्यार आमकां दिसलें बिल्डिंगेक पयस रावन बिल्डिंगूच पेडलो। चयल्या उजिंग पेडलो, इमिडिएटली सेकंड टर्न आउट धाडलो। आतां सेकंड टर्न आउट एक परतून गाडी घरून धाडलो आहा। इमिडिएटली एक गाडयेन तो आमी कंट्रोल केल्लो ऑलरेडी, मागीर सेकंड गाडी सारको क्लियर केलो। आतां तरी आसतना काडूंक पडटा कित्याक ते ऑयलीचें तें हें तेजे परतून उस पेडटा जॉब करून। लॉस कितले जाले? लॉस एक्चुअली तो सांगता ते प्रमाणे 2 ते 1.5 लाख 1.5 to 2 लाख जावपाक शकता म्हणटा तो। कित्याक डिटेल अजून कांय एस्टिमेट दिवंक। एलपीजी सिलिंडर एलपीजी न्ही, तो सीएनजी सिलिंडर आहलो।
क्लास जावंक ना एक म्हळ्यार आवाज येतालो ढाम ढाम करून कित्याक ते वयली पयली लातां बी आहाय तेचो आवाज येता फोडोन ते हो अजून कळोंक ना कितें ते कित्याक हिंगा लायट येना ना कांय ना म्हज्यान सांगूंक शकता कोणें गायलो हो तेणी घालूंक शकता कोण सांगूंक शकना कोण कितें जालें म्हणून कित्याक एक ऊस पेटला तो म्हणटा तेन्ना तो बंद करून गेल्लो तेन्ना तो ऊस पेटोवंक शकना इमिजिएटली इतलो व्हड कित्याक पूण कोणी घातला उजो तो ऊस पेटला ही इलेक्ट्रीक जाल्लेली ना कांयच ना. तियात्राची 125 वर्सां मनोवंक गोंयच्या 150 तियात्रिस्तांचो भोवमान सुवाळो जालो. तियात्र अकादमी आनी कला संस्कृती खात्यान मडगांवां गोमंत विद्या निकेतनान खासा कार्यावळ दवरल्या. पयल्या दिसा 29 तियात्रिस्तांचो भोवमान केलो. कार्यावळ 5 दीस चलपाची. भ्रष्टाचारी राजकारणी फक्त तियात्रिस्तांक भितात आनी कोणाक न्ही म्हूण दोतोर फ्रांसीस कुलास उलयलो. आमचे तियात्रिस्त भाव आपल्या तियात्रा वरवीं आनी कांतारां वरवीं सरकारान वसता तें करप्शन सोबेमासार उक्तें करपाक ते फाटीं सरोनात. गोंय भावांनो, तुमीच आमचें गोंय सांबाळलां. विवा आमचे करप्ट पॉलिटिशियन कोणाकूच भियेनात पूण कोणाक भियेतात तियात्रिस्तांकूच तारेच भियेता. सरकारान जाणटे आनी दुयेंत तियात्रिस्तांक आदार करचो म्हूण तो उलयलो. तियात्रिस्तांनी केंद्र सरकारान केल्ली पोस्टल स्टॅम्पाची मागणी तडीक लागली. तियात्राची उदरगत करूंक आमकां आदार दिवंक जाय. गरीब तियात्रिस्तांक आनी तांच्या फॅमिलींक सरकारा लागच्यान दुडवांचो आदार मेळूंकूच जाय. दुयेंत आसल्यार तियात्रिस्तांचो इलाज करूंक सरकारान सवलती निर्माण करूंकूच जाय. 125 वर्सांच्या दबाच्या समयात आम्ही दिल्ली सरकारा लागीं मागलें की ह्या दबाज्याक आमकां एक पोस्टल स्टॅम्प रिलीज करपाक जाय म्हणून. आनी आमच्या बऱ्या नशिबान तिने तो अप्रुवल दिलो, आमकां मेवलो. तें काम चालू आसा. जाता जाल्यार 17 एप्रिलाचेर आमी हे पोस्टल स्टॅम्प रिलीज करपाचे आसा. एक पोस्टर चिटकायलो बरयले हांव एक जाणटी वस्तोरी. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. सध्या गोवा ओपन राज्य पावण्यावेली टेनिस सर्त फायनल स्टेजीर पावल्या. चलयांच्या डबल्सांत सौम्या नित्सा जोडी शार्मिन आनी मेलोनी आड खेळटली. दादल्यांच्या डबल्सांत केविन बुलू आनी डेव्हिड सचिन जोडी फायनलीन पावल्या. चलयांच्या 12 वर्सां सकयल्या गटांत दत्तराज नायक आनी नेहाल शेख फायनलीन झुजतले. पळयात मंगळारा जाल्ल्या गेमीची खिणचित्रां.
हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. नमस्कार.